मरी काकुळतीची माय म्हणल्या नांवान आदिंतांव क्रिस्तांव लोक तिका मान दिता. साल्वेरी जीना मातेर मिजरी कॉर्दिया हें मागणें कोंकणींत अशें आसा. नामारण्ये काकुळतीचे माये. हें मागणें म्हणून नातुल्लो वा हें मागणें कळीत नातुल्लो आमच्या मदें कोणूच ना. आमकां सगळ्यांक तें तोंडपाट आसा. हें मागणें 11व्या शतमानांत बेनेडिक्तान मठवासी हर्मन म्हणल्यान घडलेलें म्हणलो एक संप्रदाय आसा. इतल्या शतमानांत हें मागणें आमी म्हणटा आनी तें मागणें आमकां भोव मोगाचें. ह्या मागण्यांत आमी आवकार मरयेक काकुळतीचे मायेक उलो मारता. ह्या मागण्यांत आमी मोदें म्हणटा, तर तूं आमचे शेकाये, ते तुजे काकुळतीचे दोळे आमचे वयर परती आनी ह्या परदेशा उपरांत तुजे कुशीचें सदैव फळ जेजूक आमकां दाखय. भोव अपुरबायेचें मागणें हें. मरी देवाची काकुळत बगल्ली एक विशिश्ट व्यक्ती. पवित्र पुस्तकच आमकां ह्या दिशेन आदार दिता. जुआंव पावल दुसरो पापसाहेब मरये विशीं उलोवन अशें म्हणटा, मरये बरी देवाची काकुळत बगल्ली व्यक्ती दुसरी ना. पवित्र पुस्तकाच्या आदारार आमी हें समजोंक साधन करया. मरयेचें स्तुती किर्तन आसा. देवाच्या काकुळतीचें गीत म्हणून ह्या किर्तनाक आमी म्हणयेत. कित्याक ह्या मागण्यांत वा किर्तनांत मरी देवाची काकुळत भोगता आनी आमी ती भोगोवंक आमकां जागयता. तिचे मुखांत्र संवसाराचो उजवाड जेजू आमचो सडवणदार आमकां फावो जालो. देखून जेजूक आमी सडवणदार म्हूण स्विकार करता आसतना मरयेक त्या सडवणदाराक आमकां दिल्ल्या पासत आमी निजायकी देवाक अर्गां दिवंक जाय. देवा बापान आमची पातक्यांची काकुळत केली आनी जेजूक आमचो सडवणदार जावन मरये मुखांत्र ह्या संवसारींत धाडलो. मरी बसयलेल्या सडवणदाराक राखोन आसली, पूण देवाची काकुळत तिचे थंय उगडापी जाली आनी तिचे मुखांत्र देवाची काकुळत जेजू आमचो स्वामी आमचेर फांकलो. देखून मरी निजायकी देवाची काकुळत जेजू क्रिस्ता मुखांत्र आमकां समजोवंक आमकां व्हड आदार. जुदेवा परी ती बसयलेल्या सडवणदाराक राखतली आनी सडवणदार तिचे मुखांत्र संवसारी आयलो. हें तिचें वर्तें भाग. ती सडवणदाराची आवय जावंक फावो न्हय. ती कांय ग्रेस्त कुटुंबांतली न्हय, शिकपी आनी हुशारी न्हय. साद्या एका हळ्ळेंत नजरेंतान जियेल्ली आनी देवान तिचेर दया दाखयली. देवान तिचेर काकुळत दाखयली आनी तिका संवसाराच्या सडवणदाराची आवय जावचें भाग फावो जालें. आनी हें भाग ती नियाळता आनी हें तिच्या किर्तनांत ती गायता. म्हजो जीव सर्वेस्पराची वडवीक घाता, म्हजो आत्मो देवा म्हज्या तारोका थंय संतोशान उठता. कित्याक आपले किरकोळ चारण दसेचेर ताणें दया दिश्ट घाली. आनी मुंदारून ती म्हणटा, आपणाक बियेतेलांचेर तो दाखयता काकुळत संततीच्या संतती पर्यंत. मरी देवाची काकुळत भोगलेली श्रेश्ठ व्यक्ती आनी ह्या पासत हें किर्तन ती गावंक शकली आनी तिचे थंय आनी तिच्या मुखांत्र अख्ख्या मनशा कुळाक फावो जाल्ल्या जेजू क्रिस्ताक ती वळखूंक शकली आनी तो काकुळतीचे मुखामळ काकुळतीचो दातार म्हणून आमकां सांगूंक शकली. देखून मरयेन तिच्या जिवितांत देवाक जागो दिलो आनी देवान तिका ताच्या पुताची आवय जावंक फावो केलें, सडवणदाराची माता जावंक देणें दिलें. देखूनच जुआंव पावल दुसऱ्यान सांगिल्लें,
देवाची काकूळत भोगिल्ल्या व्यक्ती पैकी मरी भोव श्रेश्ठ. ती जेजू सांगाता जियेली. जेजून ताच्या अख्ख्या परगट जिणेंत देवाची काकूळत परगट केली, दुबळ्यांक, पिडेस्तांक आनी हेरांक. देवाच्या काकूळती संगी म्हणजे जेजू सांगाता जियेल्ली ही मरी आमी देवाची काकूळत भोगूंक आनी काकूळत हेरांक दिवंक आमकां आदर्श आनी प्रेरण. देवाची काकूळत भोगलेल्यांनी मात्र ती हेरांक दिवंक साद आसा. कोणें देवाची काकूळत भोगल्या तांणी ओगेस्त बसोंक जायना, विशय घेवंक जायना. देखून मरी उठोन गेली एलिझाबेथीगेर, तिच्या मावशे भयणीगेर. देवाची काकूळत तिचे थंय प्रत्यक्ष जाल्ली ती तिका सांगो. आनी मरी एलिझाबेथीगेर 3 म्हयने रावता. आनी ह्या 3 म्हयन्यांनी ह्या दोगा स्त्रियांनी देवाची काकूळत भोगली आनी देवाच्या काकूळती विशीं देवाक अर्गां दिली. एलिझाबेथीकी देवाचे काकूळतीन तिचे उथर प्रायर एका चरका भुरग्याक जुवांक प्रसूत जावंक देवान फावो केलें. आनी तशें आसता आसतना मरी आनी एलिझाबेथ 3 म्हयने भर कितें उलयतलीं. हेन्स देवाची दया, देवाची काकूळत. आनी ही काकूळत तांणी हेरां संगी वांटून घेतली. काकुती विशीं ती उलयलीं आनी देवाक तांचें जिवीत एक काकूळतीचें किर्तन जावंक पावलें. काना शहरांत ती मरयेन त्या माटवांत देवाची काकूळत जेजू मुखांतर दाखयली. तांच्या माटवांत, तांच्या संभ्रमांत वायन उणो पडिल्लो. ती जेजू लागीं गेली आनी पुता लागीं म्हणाली, पुता तांची बिरमत पाव, तांची काकूळत कर, तांकां दया दाखय. आनी मरयेचें मागणें, मरयेची विनंती जेजून आयकली. ताणें त्या काना शाराच्या लग्नांत काकूळत दाखयली, दया दाखयली. आनी हे वरवीं त्या माटवांत, त्या संभ्रमांत संतोश सुदेलो. आज मरी आमची माता आमचे पासत, तिच्या भुरग्यां पासत जेजू लागीं अशेंच विनंती करता. आमच्या जिवितांत कितें उणेंपण आसा तें जेजू लागीं ती सांगता. आमी तिचे लागीं मागता आसतना ती आमची मागणी जेजू लागीं व्हरून वेता आनी आमकां तिच्या भुरग्यांक देवाची काकूळत भोगूंक आनी देव काकूळतीन कितलो ग्रेस्त गे म्हणलें आमकां कळोवंक साधन करता. आर्विल्ल्या वर्सांनी दैवीक काकूळतीचें भक्तीपण लोकां मोगाळ जालां. पोलंडाच्या सिस्टर मारिया फावस्तिना कवलसाकी हिणें दैवीक काकूळतीचें भक्तीपण लोकां मोगाळ केलां. ह्या सिस्टराच्या डायरींत एक गडीत आसा, तें अशें आसा. एक दीस ती कुमसाराक गेली आनी कुमसार जाल्लेंच तो याजक तिच्या लागीं म्हणलो, सिस्टर म्हज्या एका विशेश इराद्या पासत तुवें मागोवंक जाय. सिस्टरान म्हणलें, जायत फादर, हांव मागतां. आनी त्या याजकाच्या इराद्या पासत सिस्टर फावस्तिनान मागोवंक सुरू केलें. थोडे दीस पाश्यार जाले आनी तिचें मागणें तिणें केदाळाय नमारण्ये काकूळतीचे माये म्हणल्या लोकां मोगाळ मागण्या मुखांतर संपयलें. एक दीस मरी तिका दिश्टीक पडली आनी म्हणाली, म्हजे दुवे, हांव सर्गा संवसाराची राणी मात्र न्हय, बगार तुजी आवय, काकूळतीची माय. म्हज्या लागीं मागिल्लें हांव जेजू लागीं वचून सांगतां आनी सगळ्या लोकांक काकूळत दाखयतां. मोगाच्यानो मरी सगळ्या संवसाराची राणी मात्र न्ही, म्हजी तुमची सोमेस्तांची आवय, काकूळतीची माय. ती आमकां जेजू लागीं वाट दाखयता, जेजू लागीं आमच्या पासत विनंती करता. असली आवय, असली माय आमकां फावो केल्ल्या पासत आमी देवाक अर्गां दिवंक जाय. आनी आमी कश्टांत आसता आसतना आमी मरये लागीं विनंती करूंक जाय. ती आमकां जेजू लागीं आपूण व्हरतली आनी आमच्या जिवितांत कितें उणेंपण आसा
तें भरती करूंक आमकां आदार दितली. आर्विल्ल्या वर्सांनी मरी, फातिमांत, लुट्सांत, वेलांकणींत, मेदोगोर्जियांत, ग्वादालुपेंत आनी जायत्या हेर जाग्यांनी दिश्टीक पडल्या. आनी तिचो संदेश कितें आसा? प्राजीत, मागणें, जिणी बदलाव. दुसऱ्या उतरान सांगचें तर ती आमची, तिच्या भुरग्यांची काकूळ दाखयता. आनी आमी मागण्या मुखांत्र, प्राजिता मुखांत्र जिणी बदलूंक जाय, देवाची काकूळ जोडूंक जाय म्हूण ती आशेता. देखून ती थंय हांगा दिश्टीक पडटा. मरयाळ भक्तीपण आमकां हेंच करूंक प्रेरण जावंक जाय. देवाची काकूळ भोगोवंक आनी आमची जिणी बदलूंक आमकां प्रेरण जावंक जाय. एक आवय तिच्या पुता विशीं कंत काडटा, आपल्या पुता विशीं चिंतता. हांव एक आवयक जाणा, तिचो पूत सुमार 35 वर्सांचो. ताका लग्न जालां, भुरगीं आसात. तो सदां न्हीत ताच्या दफ्तराक भायसान वेता आसतना ताचें कारकाण घेवन येता. आनी आवयचीं उतरां आसात, पुता सत्राय कर, मार्गार जागृत कर. त्या पुताक तें तितलें बरें लागना. एक फावटी ताणें म्हज्या लागीं म्हणलें आसा, हांव व्हड जालां, 35 वर्सां पुराय आसूं, म्हाका भायर भुरगीं आसा, ऑफिसांत मस्त जबाबदारी आसा, पूण ही म्हजी आवय सदां न्हीत म्हाका ल्हान भुरग्यांक जागयल्ल्या प्रमाणें जागयता, सत्राय कर म्हणून. मोगाचें न्हू, ते आवयक तो भुरगो मोगाचो, तो व्हड जावं दी, ल्हान जावं दी, ती आवय ताका जागृत सांगता, सत्राय दिता. तशेंच मरी आमची सोमेस्तांची आवय, ती आमकां ल्हानांक व्हडांक, भाग्यवंतांक आनी भाग्यवंत न्हय आशिल्ल्यांक आमी जेजूचो मोग करूं आनी आमची जिणी बदलून जेजूचो मोग करूंक आदार दिता. सा आल्फोन्स मारी लिगोर पवित्र सभेचो एक नांवाड दिक्सांत. ताणें बरयल्लें एक पुस्तक आसा, आंवकार मरयेची महिमा, ग्लोरीज ऑफ द ब्लेसिड वर्जिन मॅरी. ह्या पुस्तकांत ताणें आसा केल्लें एक गडीत हांव तुमकां सांगूंक खुशी व्हरतां. एका इगर्जेंत एक याजक बसून कुमसारींत आसलो आनी तो व्हडलो एक तरणाटो इगर्जेक येवचें तो पळयता. तो तरणाटो देजस्पर जाल्लो, कंगाल जाल्लो, भियेल्लो. तो आयलो इगर्जेंत, दिंबी घाली ताणें आनी ताणें पळोवंक सुरू केलें. थोडो वेळ पाशार जालो. हो याजक त्या तरणाट्या लागीं गेलो आनी म्हणालो, तरणाट्या, तुका कांय हांवें कुमोग करयेत, तुका कांय कुमसार मणी जावंक आसा? हो तरणाटो हो याजक ताचे लागीं आसुल्लो पळोवन ताच्या तोंडारच पळोवंक लागलो आनी नाखुशेन म्हणालो, जायत, कुमसार जाता. आनी कुमसारीक आयलो आनी एकच फरा रोडोवंक, रुदान करूंक ताणें सुरू केलें. आतां परिस्थिती पळोवन याजक म्हणालो, आतां लोक हें आयकोन आतां कितें जालें गी म्हूण समजोवंक. देखून ह्या तरणाट्याक घेवन साक्रिस्त गेलो, भितरल्या कुडाक गेलो आनी थंयसर त्या तरणाट्या विशीं, तरणाट्याच्या जिणे विशीं ताणें उलोवंक आराम केलें. हो तरणाटो म्हणालो, पद्रेपा, हांव एक व्हड पातकी आनी म्हज्या पातकाक बोगसाणें आसा गी म्हणलें हांव नेना. हांवें जायतीं पातकां केल्या, देवाचे उपादेश हांवें पाळूंक ना, धर्म हांवें द्वेश केला, हांव देवाकय कांठळटां, मनशांकय कांठळटां, म्हाका बोगसाणें ना. हो याजक ताका समजोवंक प्रयत्न करता आनी म्हणटा, पुता, तरणाट्या, धैर्यसाणी नाका, देव काकूळदार, तो आमकां बोगसिता, ताका बोगसून केदींच पुरो जायना. तुजीं पातकां तूं उसार आनी तो तुका बोगसाणें दितलो. आनी हो तरणाटो आपली जिणी उक्ती करता आनी ताका ह्या पाद्र्यापाक, ह्या याजकाक ताची जिणी सांगता. तो म्हणटा,
हांव ल्हान आसता आसतना भक्तिवंत आशिल्लो, पूण व्हड जाता आसतना पाड सांगाता मेळ्ळो आनी देवाक, धर्माक आनी कितें बरें आसा तें सगळ्यांक द्वेशूंक सुरू केलें. म्हाका देवाचेर, म्हाका मनशांचेर, धर्माचेर, धार्मीक व्यक्तीचेर इतलो द्वेश आसा. परच्या दिसा हांवें जेजूचो कुरीस खाण गेलो आनी कुर्सा जाल्ली जेजूची कूड पिटो गेली. आनी आयच्या दिसा सकाळीं उठोन हांव मिसाक वचोन कुमगार खाण घेवन आयलां. हो कुमगार हांवें बोल्सांत हाडुल्लो हांगा आसा. हो आज हांव म्हज्या पांयांनी कुड्डावन ताका अपमान करूंक म्हूण भायर सरिल्लो. पूण कित्यागी म्हाका मुखार मेटां गेलीं नात. म्हजीं मेटां म्हाका चिंतिनातल्या बरी ह्या इगर्जेक आयलीं आनी हांव हांगा येवन दिमी घालता आसतना तुमी म्हाका पळयलें आनी आतां हांव कुमसाराक हांगासर आसा. याजाक तिके अजाप जालो आनी म्हणलो, तुका भक्तीपण म्हणून कितें म्हूण कळीत आसा गी, साक्रामेंताची भेट या हेर कितेंय. तो म्हणलो, हांवें मीस कुमसार जावचें मस्त वर्सांत हांव बंद केलां. पूण आज हांव गेल्लो कुमगार काण घेवंक आनी जेजूक अपमान करूंक. यासाक ताचे लागीं सवाल विचारता, तरणाट्या तुका अवकाश सायबीणचो मोग आसा गी, तेर्स म्हणटाय गी. आनी हो तरणाटो जाप दिवन म्हणटा, तेर्स मागणें हांवें पुरो बंद केलां, म्हाका गरज ना. तितल्यार ह्या सकाक ह्या तरणाट्याच्या गळ्यांत कितें गी दिसलें आनी तो म्हणलो, तुज्या गळ्यांत कितें घालाय तुवें, कितें आसा. ताणें पळयलें आनी म्हणलो, ही बेंतीण, ह्या ओंकार सायबिणीची बेंतीण हांव ल्हानतान घालना आसा. आनी त्या जाल्यार याजाक म्हणलो, बाबा तरणाट्या इश्टा, ओंकार सायबीण केदिंगस तिच्या एका भुरग्याक नास जावंक सोडिना. ती तिच्या भुरग्यांक सांडिना. आज जर तर तूं इगर्जेक पावलाय आनी आज हें कुमसार तूं जाताय आनी जिणी तूं बदलूंक मन करताय, तर हें सगळें काकुर्तीच्या मायेचें एक व्हड बेसांव तुका. पळय, ही इगर्ज ओंकार सायबिणीची आनी तिणेंच तुका हांगासर आपोवन हाडला. तरणाटो गळगळ्यार रडलो. ताणें ताची जिणी बदलली आनी ह्या लागीं तो म्हणलो, पाद्र्यापा तुमी खंय सरमांव सांगतात थंयसर हें घडीत सांगा. लोक म्हजी जिणी आयकूं दी आनी बदलूं दी. आनी हो तरणाटो भाग्यवंत व्यक्ती जालो आनी ताची जिणी बदलूंक शकलो. मोगाच्यानो मरी आमकां आमची जिणी बदलूंक आनी सुवार्थेची जिणी जिवंक आमकां आदार दिता. ती काकुळतीची माय देखून तिचे लागीं आमी विनाती करचें गरजेचें. आमचो पापसाहेब फ्रांसीस काकुळतीच्या जुबलेवाचें वर्स उद्घाटन करता आसतना डिसेंबर 8 तारखेर अशें म्हणलो, ह्या दिसा आमी मरयेचो काकुळतीच्या मायेचो उडास काडचो चड गरजेचो, कित्याक ती सदांच आमचे बगलेन आसा. काकुळतीच्या वर्साक ताणें घडिल्ल्या त्या मागण्यांतय काकुळतीचे माये म्हणलो उल्लेख आसा. आमी म्हणच्या सायबिणीच्या लादिनेंती काकुळतीचे माये आमा पसत विनाती कर म्हूण आमी म्हणटा. तर काकुळतीची माय आमची सर्गींची राणी आमचे पसत विनाती करूंक आनी देवा बापाची काकुळूत आमकां फावो करूंक. एक मागण्या सांगाता आमी हो नियाळ अखेर करया. मरये काकुळतीचे माये, गरजेवंतांक आदार दी, अस्कत्यांक घटाय दी, दुखेस्तांक बुजय, पातक्यांक जिणी बदलूंक कुमोग कर, याजकांक आनी धर्मिकांक तांच्या आपोवण्यांत तीर कर, कुटुंबांक सांबाळ आनी सर तुज्या भुरग्यांक मोगान एकठांय. आमेन.
जिवा अमृता आणि परवशा तुका आमी उलो मारता आमी परदेशी येवेची पाळटा या दुखाच्या कोणाक आसता अस्कार उस्कार सोडता तर तूं आमचे शेकाये ते तुझे काकुळतीचे दोळे आमचे वयर परती आणि या परदेशा उपरांत तुझे कुशीचे सदैवी फळ जेजू आमकां दाखय ये दयाळी ये